संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनातूनय म्हाका सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं प्रार्थुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा आमी तुका सरपटून प्रार्थिता तुझ्या साकरणे मेरी दिसो जसो आत्मो ह्या संवसारांत तुझे सरशीन येवंक तुवें फळमायलें तिका उसवाडाचो आनी शांती समाधानाचो जागो फावो कर मरणाचे दारांत ती सुरक्षीत उतरून वचूं आनी भक्तांच्या निवासांत आनी अब्राहमाक आनी ताच्या संततेक भासयलेल्या बागे प्रकाशांत ती आसूं तिच्या आत्म्याक कसलेंच कश्ट जायना जावं बागार वरतो तो पुनर्जीवनपणाचो आनी इनाम दिवचो दीस उदेतना तिका तुझ्या भक्तां बराबर पुनर्जीवंत कर तुझे अपराध आनी पातकां बोगस आनी तुझ्या सवे ती अमर जिवीत आनी सासवाचें राज जडूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दुखेस्त कुटुंब बसत मागणे काकुतीच्या बापा आणि सर बुजवण्याच्या देवा तो सासनिक मोगान आमची जतन करताय आणि मरणाचो काळोख जिविताच्या उजवाडान बदलताय दुकान सुस्कातल्या तुझ्या साकरांचे तुझी दिश्ट घाल म्हूण आमी कालतेपणी प्रार्थना सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोख आनी वेळा पत्तावन तुझ्या मुखामळाच्या उसवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुझ्या पुतान आमच्या सोम्यान आपण मरोन आपल्या आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन आमकां नवें जिवीत दिलें आमी ताचे सरशीन दावोशी कर आनी ह्या विनाशी जिवता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर दुखां पुसून वयतली थंय आमच्या भाव भयणी कडेन आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं नमान मरिये कृपेन भरले सुमिते सुनाता भगवान नमान मरिये कृपेन भरले सुमिते सुनाता देव सुदेव फॉल चेंजेस भगवान मरिये देवाची माय आमच्या गाते विनंती कर आणि आमच्या मरणाची कळे आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमिते सुनाता देव सुदेव फॉल चेंजेस भगवान मरिये देवाची माय आमच्या गाते विनंती कर आणि आमच्या मरणाची कळे आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक ससना सुविशेष सर्वेस्पराधिकाराबळ आणि
सूर्योत्तरी देवता मुझे काढते स्वप्नातच मागा तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी Pagi berwoso, Jesu muso, Rukarya pasca ananda so, Sarga dai jiha baldeva so, Tacha sratan nital kello.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय असो. हांवसो जिवीत आनी हांवसो जिवंतपण म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणूच बापा सरशेन वसानात. ह्या उतरा मारिफात सुम्यान आपणाकच उगडापें करन तोच जावन आसा आमचें ससनाचें जिवीत म्हणलें आमकां ताणें कळीत केलां. आनी त्या सुम्याच्या नांवान आमी सगळीं आज हांगासर आसा. ह्या आमच्या भयणीक अंतीम विदाय पाठोवच्याक संवसारी जिविताच्या ह्या अंतीम पयणांत तिका संगात दिवंक देवान तिका 88 वर्सांचें जिविताचें देणें ह्या संवसारांत दिल्लें. आनी कालच्या दिसा त्या देवान तिका पाटी आपणा सरशीन आपयलें. आनी अशें जें कितें संवसारांचें जिविताचें हें पयण सुरू जाल्लें तें काल संपलें. आनी आतां आज ह्या तिच्या जिविताक आमी अंतीम विदाय पाठोवन ह्या संवसारी जिवितांत तिच्या जिविता पासून देवाक अर्गां दिवंक आनी तिचो आत्मो सर्गेंच्या आमच्या देवा बापाक रचणाराक समर्पण दिवंक आमी हांगासर आसा. तिच्या त्या जिविता पासून देवाक अर्गां दिवया. तिचे मरिफात लाभल्लें तें बावडताचें देणें आनी तिचे मरिफात लाभल्लें तें बरेंपण हें हर एकल्याकय आमकां एक प्रेरण जावं, आदार जावं आनी तशेंच देख जावं. ह्या देण्या पासून आज आमी देवाक अर्गां दिवया. आनी सांगतास मनशा सैम अस्कत जिवीत आनी ह्या अस्कतपणांत कांय तिणें पातां केलां, सुखी केल्यात आनी देवाची दया माया काकूत आज तिचेर मागोवन तसो रचलेलो रचणार तिका काकूत दाखोवंक, दया दाखोवंक, बगसाणें दिवंक आनी सर्गींच्या राजांत निरंतर आपल्या बापाचें मुखामळ देखचें देणें तिका फावो करून दी म्हण आज आमी सगळीं तिच्या आत्म्या पासून मागोवन ह्या मिसाचें बलिदान मिटोवया. आनी सांगतास मरण एक वेगळा सार आमच्या मोगाच्या मनशा थावन आमकां तें विंगड करता, पयस करता. ती आमचे संगता नांत म्हणलें तें चिंताप आमकां दुखाक बेजारायेक कारण जाता. पूण सुमी जावन आसा आमचो बरोस तसो आमकां म्हणटा बरोस आमकां निराश करिना. आमी त्या जेजूचेर सुमयांचेर विश्वास दवरन आज आमच्या भयणीक अंतीम विदाय पाठयत आसतना तिच्या मरणा वरवीं दुखेस्त आसा त्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक आमच्या मागण्यांचो आदार दिवया, सांगात दिवया, बुजावण आमी पाठोवया. मार्ताक आनी मरियेक बुजावण दिवन धैर्य दिल्लो तो जेजू तांच्या जिवितांत प्रवेश जावं, तांचे संगता रावोन तांकांय त्याच धैर्यान बरोवंक आनी बरोवशान तांचें जिविताचें पयण मुंदरून व्हरच्याक तांकां आदार दी म्हणून आज मागोन हें मिसाचें बलिदान आमच्या भयणी पासून आमी मिटोवया. प्रार्थूया. अमर देवा आमच्या बापा आमची मागणी दुलोबायेन तूं आयकून घे. तुजो पोत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जालो म्हूण आमी तीर मोडटान सतमंता ताचे संगता पुनर्जिवनपणान मेरी आमचे भयणीक वांटो दी आनी आमचोय बरवस अदीक थीर कर. या आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो.
सांपावलान रोमागारांक बरयल्ल्या पात्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरनासतना आमा सोमेस्त पासत ताका सोडून दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवे हेर सगळें आमकां दिनासतना कसो रावत? देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडटलो कोण? ती नितीवन म्हूण देवूच फैसल दिता, तर ताका गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकत? क्रिस्त जिजू मेलो, जिवंत जाला, देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता. अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळो करतलो? कश्ट वा अडचणी, दोगदणी, काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार, आपाय वा तळवार, जरी ह्या सर्वांताय जाणें आमचो मोग केला ताचे मरीपात आमी संपूर्ण जैत जोडटा. कित्याक इतले हांव खंडीत जाना, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैंबावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतळ जावं पाताळ जावं, कोणीय जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यांतय आमकां मेळिल्ल्या देवाच्या मोगातावन आमकां वेगळे करूंक शकचें ना. देवाचें उतर. तो मोजो गोवली कितेंच म्हाका उनेना. सर्वेस पोराची घरी सदां काळजी येता. तो मोजो गोवली कितेंच म्हाका उनेना. प्रशांत उदकासशी म्हाका तो आपूण व्हरता. पासवो सरव मेळटा थंय विशीव म्हाका दिता. सर्वेस पोराची घरी सदां काळजी येता. तो मोजो गोवली कितेंच म्हाका उनेना. आपल्या वडना सरी नीट वाटेन समकोंक करता. कालक्या बुयारां तरी दांड्यान बेतान राखता. सर्वेस पोराची घरी सदां काळजी येता. तो मोजो गोवली कितेंच म्हाका उनेना. मोच्या दुस्माना हुशीर जेवण बोड तयार करताय. तेलान मोचे शीस मागताय. वोमता सरको पोरता. सर्वेस पोराची घरी सदां काळजी येता. तो मोजो गोवली कितेंच म्हाका उनेना. सर्वेस पोराची घरी सदां काळजी येता. तो मोजो गोवली कितेंच
तुझी स्तुती करता कित्या राजाचे गोड लॉनाक तुवें उगडलाय हालेलुया 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 Servesc po तुमचे सोवें आसूं तुझे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्ताव महिमा तुका सुन्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही कालवलचे न्ही देवाचे विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा म्हज्या बापाच्या घरांत जायती कुडां आसात नातले जाल्यार हांव तुमकां पयलींच सांगतो हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतास हांव आसतलो थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवे आपोवन व्हरतलो हांव वेता थंय वेची वाट तुमी जाणात थॉमस तोवल म्हणालो सोमिया तूं खंय वेताय तें आमी नेनाव तर थंय वेची वाट आमी जाणा जावची कशी जेजून ताका जाप दिली हांवूच वाट सत आनी जिवीत म्हजे मरिफात केल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सुसें वचूंक जायना देवाची वतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता दुगेस करपातें म्हज्या मोगाळ बाबा आनी भयणीनो आमी बाबार्थाची यात्रिका जावन आसा 2025 वर्साचे ह्या जिबलावाच्या वर्साचे ध्येय जावन आसा यात्रिकाची या बरोसाची यात्रिका आमी सर्व यात्रीक पयणारी जावन आसा यात्रीक देवाच्या मोगान भरोवन भरवशान भरोवन एका जाग्यात हांव अनेक जाग्या पळोवन करता देवाचो मोग अनुभव करच्या खातीर आनी तोच देवाचो मोग दुसऱ्यान थंय वांटून घेवच्या खातीर तेच आमची भयण ह्या संवसाराक आयली समयाचे बरवस दवरन समय थंय पातयेवन तिचें जिवीत तिणें ह्या संवसाराक आरंभ केलें आनी कालच्या दिसा तिणें तिचें जिवीत संवसार जिवीत अंत केलें आनी आत्मो देवाक समर्पण दिलो आनी तिच्या मोगान तिच्या थंय एक जावन रावली आमी सर्वांक तिच्या मोगान आमी एकठांय जाल्या तिका आदेश मागच्या खातीर ह्या वेदी मुखार एकठांय जाल्या हर एका मनशाचें जिवीत दोन बिंदूवर हुंदून आसा लायफ लायस इन 2 points दोन बिंदूवर संवसारी ह्या हर एकल्या जिवीत हुंदून आसा एका बिंदू थंय आमचें जिवीत आरंभ जाता जनन बर्थ म्हणल्यार थंय त्या पॉयंट थंय त्या बिंदू थंय जिवीत आरंभ जाता आनी डेथ या मरण म्हणल्यार त्या बिंदू थंय संवसारी जिवीत आखेर जाता ह्या दोन बिंदू मदीं आसात आमचें जिवीत संवसारी जिवीत संवसारा इतिहास आमी कितेंच हानी येवना संवसारान भायर वेतानाय कितेंच व्हरून वचना खाली हात आमी येता खाली हात हाता वेता वैमच्या मोगाळ बाबान आनी भयणीनो तेच आमच्या भयणीन आमकां दाखोवन दिला तिणें ह्या संवसार जिवीत आसता लांब जिवितांत
आम सर्वांक कोटमागरांक मोगाच्यांक सजरच्यांक वाड्यागरांक सांगात दवरला देवाचो मोग तिनं अनुभव केला आणि तोच मोग दुसऱ्याक वांटून गेला आणि आम्ही सर्वांनी तसो तो मोग अनुभव केला वय म्हज्या मोगाल बाबा आणि भयणीनो तिचे ते बाबा जिवीत देवता म्हणून आराम जाले तिच्या आबा बापायनी पदरन मोदेरनी ल्हान भुरगीं आसतना तिका टेंपलाक आपोवन हाडले उखलून हाडले पवित्रनाच्या वेळार आनी आयचे दिसा दुसऱ्या व्यक्तींनी ताच्या कुटुंबादारांनी ह्याच वेदी मुखार आपोवन हाडला तिचे क्यूट मात हांगासर पावल्या देणे देवाक अर्घ दिवचे खातीर देणे देवान तिका लांब जिवीत दिलें ह्या संवसार जिवनचे खातीर आनी तिचो मोग आमचे ते वांटून घेवचे वर्ते भाव तिका फावो केलें त्या देणे देवाक अर्घ दिवया आम्हा सर्वांक ह्या संवसारांत ह्या देशांत जियेत आसतना आम्हा सर्वांक एक आयडेंटिटी आसा एक आयडेंटिटी कार्ड आमच्या हातांत आसा एक अस्मिताची कार्ड आमचे तें आसा जांक पुरो आमचे पॅन कार्ड जांक पुरो आमचे आधार कार्ड जांक पुरो आमचे वोटर कार्ड जांक पुरो आमचे पासपोर्ट ते ह्या संवसाराची ह्या लोकालिटीक ह्या राज्याक ह्या देशाक हुंदर आसा मात्र आमचे आधार कार्ड ह्या इंडियन मान चलता हांगा ता भायर वेतान ते आधार कार्ड खंयच्याक उपकारना त्या देखून सांव पावलो फिलिपिकारांक बरयलें पत्र अध्याय 3:20 वळ अशें सांगता आमी जावन आसा सर्गेची नागरिका कशे आमी ह्या देशाची नागरिका तेच बरी आमकां अनेक नागरिकाची अस्मिताय आसा एक आयडेंटिटी आसा ते जावन आसा आमी त्या सर्गेची नागरिका हांगासर आसचे आमी बेश्टे जांक बरो थोड्यांक 50 वर्सां जिवीत जांक बरो थोड्यांक लांब जिवीत तशें आमच्या आवयक या आमच्या भयणीक लांब जिवीत देवान दिलें पूण तेची ती अस्मिताय हांगासर आखेर जाता पूण आज जावन ती सर्गेची नागरीक जावन आसा तिका एक वर्त जागो सिरग्यार देवान दिला तिणें दिलें तें जिवीत समयाच्या उतरा प्रकाश जावन आसा समयान तमाच सांगले बरेस हांवच वाट सत्यान जिवीत म्हज्या मेरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापाचे वचूंक जायना आम्हा सर्वांक त्या सर्गेंच्या घराक शाश्वत घराक वचूंक आसा आमी त्या घराची नागरीक जावन आसा त्या देखून आमी सव त्याच समयाच्या मुखांतर सर्गेक वेता त्याच समयात आमी पातयेन दवरता त्याच समयाक ह्याच वेदी मुखार जावच्या त्या उंड्या मुखार आमी संवता आनी त्याच समयात एक जाता जेन्ना त्या समयाची कूड आमची ती प्रवेश जाता आमची कूड समयाची कूड जाता आनी त्याच नागर सर्गेंच्या राजाची आमी नागरीक जाता आनी आमी हांगासर वेदी मुखार एकठांय जाल्या ह्या भयणीक आदेश मागच्या खातीर आमी दुखेस्त जाल्या वय आमची ती मदली आसली ती आमची भयण आमचें मत घेतना वय दूख जाता पूण ती आमी सुंतच पावसय कित्याक आमच्या मुखार ती केल्या सरकार ती प्रवेश जाल्या खंडीत आमी एक दीस त्या सरकाराचा पावतले हांव तेजे तें एक जावन रावतले हांव आनी बापाक देवा बापा तें देवा बापाचो मोग आमी अनुभव करून पावतले हांव तातूंत आमकांच आमी देवाक समर्पण दिवया उंडो आनी वायन समर्पण दिता आसतना आमकांच आमी समर्पण दिवया आनी आमच्या भयणीक देवाक समर्पण दिवया उबे रावात
आमच्या भयणीच्या आत्म्या बसोत दुखेस्त कुटुंबा बसोत तशेंच आमच्या हेर गरजा इराद्या बसोत आमची मागणी आतां सर्गींच्या बापाक आमी उबारया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुवें ह्या जिवितांत आपणाशी येवंक आपयल्या आमच्या भयणीक सस्नीक संतोष आनी समाधान बगू तुज्या सर्गींच्या राजांक घे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा सरलेल्या आमच्या भयणीक मरणा लागून कुटुंबाची आनी मोगाची दुखांत भरल्यान तांकां आसा तो दूख उणें करून आनी ह्या वेळार बुजवण आश्रमच्या तांचेर पडला तो काळोख निवरावंक म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. देवा तूं कानवळो आनी काकोळदार सरलेल्या आमच्या भयणीक दया दाखय आनी ताचे तें पातकाची कांतां उरली आसात तर ती पुसून काड म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा आमी तुजी भुरगीं ह्या मरणाच्या मिसाक आमी जमल्लीं आसा. तुवें बसयल्या सर्गींच्या सुखाचे दीश दवरून जियोनच्या आमी पुणा जिवंतपणा विशीं आमचो बोवार्द घट सांबाळूं आमकां करपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा संवसारी पॉयंट सोंपोवन तुजेशी पावल्ल्या सर्वांचो आमी उडास करता. त्या सगळ्यान तुवें बसयल्ल्या सस्नीक सुखां सदांच दूख भोगचें भाग दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या मागण्या बराबर आमच्या हेर वैयक्तीक गरजा इराद्या पसोत मागया. बुदयाळ बापा आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर. ह्या आमच्या भयणीक आमी परत तुज्या हातांत आमी उपसून दिता. संवसारांत तुज्या मोगान तुवें तिका धाडली आनी ह्या संवसारांत तुज्या मोगान तिका भरली आनी त्याच मोगान जेजू क्रिस्त मारिफात पुनर्जिवंतपणाचो संतोष भोगच्याक पाटी तुजे सश्येन तिका आपयल्याय. तिचो आत्मो तूं मानून घे, तिचें बरेंपण तूं वळखून घे, पातकांचें भक्षण तिका दिवन तुज्या गोपांत सदांच तिका दवर आनी दुखेस्त सात त्या कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक तूंच संगात दिवन तांकां धैर्य दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे घे तूं सोम्या काळीज मोजे करते बोले देंदुका मोगन तुझ्या तुझे घे सोम्या जीवन मोजे जे म्हाका दिले तुवें ओपून दिता सर्वच मोजे यावण्या वायना सोवे. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. दयाळ बापा आमची देणी घे आनी तुजी काकोतम खान दाखय. तुज्या आपताच्या परिमेत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच मेरियमचे भयणीक तुज्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सोवे
आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तसो संवसाराचें तारण मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण, ताचे उदेशी देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससना संतोसतात. तांचे संगती आमचे इताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापाम खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परे जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनीक कराराचें हें रगात, पातकाचें मुखसण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. बापांव जेजूच्या मरणासाने पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सोमुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी सुमेस्ता. पवित्र रत्न्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पुरा आख्या प्रतिमेचे विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र उडास कर. लियो आमच्या भगवंतपा, पेद्र पाऊल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे एजकी वर्गा बरोबर तिका प्रेतमोगांत वाडय.
सर्वेस्परा तुझ्या साकरनी मेरी दिसोजाची काकूळट कर तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसा तुवें आपोवन वेली जशी पविस्नाना वरवीं जेसू बराबर ती मेली तशीच ताच्या बराबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगाती बगेवन जोजेत सोपती बगेवन दमदता बगेवन लॉरेस आनी सवकाळें तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या चुकांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो सांगता त्यास जेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सबंधनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना सम्यान आपल्या शिसांक शिकयला त्या मागण्यान बापाक उलो मारन सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं तुमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मक्षेता आमची पदकां मगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पराम सर्व वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे माग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतें स पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंडथा मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या बातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवाडताचेर तुजे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो एकामेकाक शांती दिव्या पाप करतले आमची काकोतकार पळया हो जेजो देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सगळीं सुभागी तुजे भितर येवचें म्हाका पवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटाली Somi maka vishe vita
सत्यानी नीट वाटली सोमी म्हाका चलोर करता सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उरना सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उरना प्रार्थुया. खणवळ्या बापा पातक खरीना जावंक तुवें आमकां जेजूच्या कोडी रक्तान नवी घटाय दिल्याय. ह्याच कोडी रक्ता वरवीं मेरियमचे भयणीक पातकाच्या सर्व खतांतली नितळ कर आनी महिमेवंत पुनर्जिवंतपणाक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं.
सर्व पदवीदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. मोगाच्यानो देवादेन मेरी डिसोसा हिच्या आत्म्याक शांती मागून 7 दिसाचे आनी म्हयन्याची मीस येवच्या सोनवारा 16 तारीखेर ह्या देव तेंपलांत 11:30 वरार दवरलां. तुमकां सर्वांक दुखेस्त कुटुंबाची नांवी हांव येवकार मागतां. आतां रश्मिता डिसोसा देवादेन मेरी डिसोसाच्या तिचे खातीर श्रद्धांजली भेटयतली. हांव पुन्हा जिवणपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरसो ना. लाजराच्या मरणांतय जेजून मार्ता लागीं उसरलेली ही उतरां मार्ताक बरवशाची आनी देर दिवची जावंक पावली. ही उतरां आमकांय पुनर्जिवणपण आसा म्हूण खात्री दिता. संवसारांत आमी जियोवचे जिवीत केवळ संवसाराच्या संगती खातीर मात्र न्हय आसतना संवसारांत आमी जियोवचे जिवीत सर्गींच्या अमर जिविताक वाट जावन आसा. जिवंत आसतना त्याच सोम्यांक आमची भयण मेरी क्रास्ता पातयेली आनी ती ससनाक जियोवच्याक देवाच्या घरी आमच्याकी फुडें गेल्या. तिची निर्जीव कूड हांगासर पेटेंत विशेव घेता. कसलेंच संवसाराची खंत दूख परवा तिका ताना. जिवंत आसतना जैतो तिणें वावर केला. तिची धांव ती धांवल्या. तिचो शेवट तिणें आखेर केला आनी आतां सर्गींचो मुकूट जोडूंक आमच्याकी फुडें ती देवाच्या घरी पावल्या. गोडश्या मुखामुळाची तिचे सोबीत हांसो आनी मुखार आमकां पळोवंक मेळची नात. ओड आवाजान उलोवचें उलोवणें आनी मुखार आयकूंक मेळचें ना. कुशाली उलोवण्या उतरांतल्यो ओड्यो हांसो आनी मुखार पळोवंक मेळची नात. व्हडल्या ताल्यान तिणें गावची खंतारां आनी आयकूंक मेळची ना. कापडाच्या पालव्याची पाटवी तुदी खांद्यार घालून दिसाक 10 पटी भायर भितर भोंवून तिच्या मोगाच्या बांकार बसून वाटे तेवशी तिणें घालची ती दिश्ट आनी मुखार आमकां पळोवंक मेळची ना. कोणीय ती जावं घरा आयल्यार जेव खा पिये म्हणचे उतरां तिचे तावन आनी मेळची नात. एकच उतर सांगचें तर सगळे गरज निशब्द जालां. भयण मेरी क्रास्ता हिच्या जिविताची सुकल्या नदर घालची तर नारंपाडी फिरगजीच्या आगलपाडी म्हणले कडेन देवादीन आंटोनियस क्रास्ता आनी देवादीन मर्सियाना मचादो ह्या जोड्याक 10 जाणां भुरग्यां पैकी 26 जावन फेब्रुवारी 3, 1938 जल्मली. एप्रिल 24, 1953 खैयार क्रिस्त्रयाच्या प्रस्तुत पेर्मुदे फिरगजीच्या खंपोच्या देवादीन कार्नेल डिसोजा लागीं तिचे लग्न जाता. लग्नाच्या जिवितांत देवान तांकां 12 भुरग्यांचे देणे फावो केला. एक चेडूं भुरगें आपल्या बाळपणाचेरच देवादीन जालां. 10 जाणां चेडवां आनी एक चेरको. तांतू 9 जाणां चेडवां भुरगीं आनी एक चेरको काजारी बेस विंचोवन तांच्या कुटुंबा सांगाता जियोवन आसात. तशेंच एक चेडूं भुरगें धर्म भयण जावन फ्रांसिसियन सिस्टर्स ऑफ असिसी ह्या मेळान भरती जावन प्रस्तुत इटली हांगासर तिची सेवा दिवन आसा. 24 जाणां नात्रां आनी 14 पणतुरांक पळोवचे केलोवचे भाग देवान तिका फावो केला. तिचे जिणयेंतले थोड्यो संगती सांगच्यो तर कश्टी मागण्याचे जिवीत तिचे. तिचो काल बेसाय असो. बेसायकन तिचे जिवीत चलतले. तिणें काडिल्ली वणटी वरवीं तिच्या मागण्यांक आज सर भुरगीं बऱ्या फुडाराक पावल्यान. तिणें सांगचो आदलो काणयो कुशाली उतरां तशेंच कोणी घरा आयल्यारी
खावन जेवन दादोशी करून दरसो बरो गूण तिचे थंय आसलो. संवसारान 88 वर्सांचें जिवीत तिचें. तिका ल्हान ओट पिडा थोडे पोटी दोस्तल्यो. फाटल्या 1 म्हयन्यांत तिची भलायकी विशेष तरान बिगडली आनी ती कश्टली. कालच्या दिसा फांत्यार सुमार 2 वरार तिचो आत्मो तिणें देवाचे आदीन ओपून दिलो. ती पिडेंत आसतना तिच्या भुरग्यांनी कुटुंबदारांनी तिची जायती सेवा केल्या आसता. पाद्र्यावांनी सैर्य धैर्यां वाड्यागारांनी शेजारच्यांनी फिरगसकारांनी तिची भेट करून तिचे पासत मागून तिका गटाय दिल्या. पूण हांव आमच्या हातांत ना, देवाच्या हातांत तें आसा. देव केन्ना आमकां आपयता तवळ आमी देवाच्या घरी खंडीत वचोंक आसा. तशेंच आमची मोगाळ माय आमच्या की फुडें गेल्या आनी विशेवान ती आसा. आज आमी तिच्या आत्म्या पासत मागया. संवसारी जिवितांत तिचे कितेंय उणेपण आसा जाल्यार खाकुलदार बाब तिका बोगसून सर्गेंचे राज तिका फावो करून दी म्हूण आमी मागया. तिच्या मरणा वरवीं तिची भुरगीं बाळां कुटुंबदारां दुखेस्त जाल्यान. देव तांकां बोल गटाय ह्या वखदां दिवन दी. तिचो खाली जाल्लो जागो पवित्र आत्म्या मुखान भरती करून दी आनी तिचे थंय आसले बरेपण मागण्याचो स्पिरीत संवसारान वांटूंक फावो करून दी. आनी तिच्या कुटुंबान जाय जाल्ली आशिर्वादां सर्गींतावन मागोवन धाडचे भाग तिका फावो करून दी म्हूण आमी मागया. फाटल्या साबार दिसांतावन आमची माय पिडेंत कश्टून आसल्या वेळार तिची तोवळ भेट करून तिचे पासत मागून तिचे खातीर घरा मीस भेटोवन तिच्या ह्या कश्टा वेळार तिका देवाचो आदार मागण्याद्वारे लाभच्या कुमो केल्ल्या फिरगस बिगार बाप हेराल्ड डिसोजा तुमचो आमी उपकार बावडटा. तशेंच आयचे मिसाचे बलिदान भेटोवन मोरणाची रीत चलोवन व्हरच्या मानदीक बाप हेरीक क्रास्ता विगार काश्या फिरगज तशेंच 6 भेटोवणी केल्ल्या वस्ती पाद्र्या फादर क्लॉड कॉर्डा फादर जॉर्ज क्रास्ता SVD तुमचोय आमी उपकार बावडटा. तशेंच मायंची लागशिल्ल्यान रावून सर्व रितीन तिची सेवा केल्ल्या पूत संतोष सून रुफिना आनी तांची भुरगीं तशेंच लागशिनासून कुमो केल्ल्या मालगडी दू ॲग्नस डिसोजा आनी कुटाम दू मेबल डिसोजा आनी कुटाम दू मेटिल्डा डिसोजा आनी कुटाम तुमचो सहकार सेवा केदिंकच विसरूंक जावचो ना. मायेची भुरगीं दुसऱ्या शारांनी आसून तिका लागशिल्ल्यान पळोवन तिची सेवा करूंक आमकां फावो ना तरी परोक्ष रितीन तिचे खातीर मागोवन तिका मागण्याचो आदार सगळ्यांनी दिला. I would like to express my sincere gratitude to the Franciscan Tertiary Sisters. When our family approached the community regarding the poor health condition of our beloved granny, Mother General Sister Maria Angela and the entire congregation was generous, kind enough to grant Sister Lucy leaves immediately. She was able to travel all the way from Italy to our hometown and spend some quality time with our beloved mother. We appreciate your support, understanding about our need to be with our mother at this crucial phase of our life. We also would like to express our gratitude to all the sisters who have traveled from Bangalore and Sulya to be a part of the funeral service of our dear granny. तशेंच सगळ्यांक पळोवचे बरी आज यूट्यूब लायव्ह केला डेल्सन मिडिया तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. मायेची मोरणाची रीत अर्थबरीत रितीन चलोवन व्हरूंक सर्व रितीची कुमो केल्ल्या कुटुंबदैऱ्यांक सैऱ्यांक वाड्यागारांक फिरगसगारांक सर्वांक तुमकां एकच उतरान सगळ्या कुटुंबा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आतां बोईन मेरी क्रास्ता हिच्या आत्म्या खातीर सगळ्यांनी सांगता ससनोचो विशय म्हणया. निरंतर प्रकाश संबंधी समाधान सेवे आमेन.
ह्या आमच्या भयणीक ह्या संवसारांतली आपणा थंय आपोवंक देवाची खुशी जाली. आमी आतां तिची कूड मातयेक लायता. अशें मातयेक घडलेली ती मातयेक परत वता. क्रिस्त मेल्ल्यांक भितर प्रथम जिवन जालां देखून आमच्या विनाशी कुडी आपले कुडी सारके वैभवी करतलो. देखून आमच्या भयणीक देव आदीन करूया. तो तिका आपले शांतींत घेवं आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. हांगा तावन आमी वयचे आदीं आमच्या भयणीक नमान करुया. हो आमचो निमाणो विदय आमचो मोग विसारूं, आमचें दूख थांबोवं आनी आमचो बरवसो थिरावं. क्रिस्ताचो मोग सर्वांचेर मरणाचेर लागून जैत व्हरता. ह्या मोगांत आमच्या भयणीक एक दीस परतून संतोशान आमी मेळोंक पावो. देवाच्या भगिवंतानो तिच्या दाराक येया. सर्वेस्पराच्या दूतानो तिच्या वांगडा येया. आज्ञा तिच्या स्वागत दिवं सर्वेश्वरा अदितो Jesu, tuka स्वागत करो. अब्राहमाच्या गोपाळ देव तुका वरून पावो. सस्मसविसे सर्वेस्पराती कला दयाळ बापा, आमच्या भयणीचो आत्मो आमी तुजे अधीन करता. क्रिस्ता थंय मेल्ल्या सगळ्या बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता संगता पुनर्जिवंती जातली म्हूण तीर बरवशान पातयेता. तुजे सबादेन्यांनी तिका तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्त थंय भक्तांच्या एकवटाची कुणा आमकां दिली. देखून आमी तुका दिन वाचता. सरस्पर आमचें प्रार्थना तूं काकुळतीन मानून घे. तुज्या साकरणीक सर्गींची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसतां ती बाबर्तांच्या उतरांनी एकामेका बुजवण दिशी कर. जे अशें क्रिस्त समें पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या भयणी बराबर आमी सगळीं सदांकाळ जियों क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूत वैकुंठाक व्हरून घेवं तुज्या राजसाक्षी तुका स्वागत करो. आनी सदीच्या जेरुसलेम शहराक व्हरून पावो. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरांत हांव येता. पवित्र आंबाचे सुवातेक हांव येता. देवाच्या घरांत हांव येता. जशें नितळ उदका जरी
सशी कुसांपुनी माका ओर्तुलागी गायान मुझे तुका तुझे सशी देवा तुझे सशी देवा तुझे सशी
देवा मुखाच्यानो आमच्या देवान जाल्ल्या भयणीच्या ह्या फंडा रिकपच्या ह्या फंडाचेर आमी आशिर्वाद मागया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावताच्या साली प्रमाणे पाळटना धन्य देवाक विस्वासून प्रार्थुया. ह्या आमच्या भयणीची मेरीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सरेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी तिसरो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळूं. अशें मोडणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सास्तीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात तिका फावो जावं. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस फंडांत विशय घेवन तुझे विस्वास दवरताचे फंड तुवें पवित्र केले. अशें जरी कुडीक टिके पळोवंक ते उपकारतात तरी पुनर्जन्माचो भरोसो वाडयतात. हे आमचे प्रार्थन मानून घे. ह्या फंडांत तुज्या साकरणेक शांत विशय मेळूं तूंच आमचे पुनर्जीवनपणांनी जिवीत देखून तिका पुनर्जीवन करतस. तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सस्ताक प्रकाश बगूंक तिका फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमच्या भयणीक मेरीक ह्या जिवितांतली आपणा सशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी विनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोम्याचे अधीन करूया. सोमी आपले शांतीन तिका वेंगू आनी निमाणे दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या भयणी मेरी पसत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त लागी मी प्रार्थुया. ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सत्मानता तो मोर जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत्मानता तो सासणाक मरचो ना. लाजराच्या फंडार तो रडलोय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवीत केलें आमच्या भयणीक सासणीक जिवीत दी. आपल्या पाप रडलेल्या स्वराक तुवें सर्ग बसयलोय आमच्या भयणीक तुज्या रासान घे. आमच्या भयणीक पवित्रस्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्रान तिचेर मोर मारली. तुज्या भगवंत जम्यान तिका एकठांय. आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान पोसली तिका तुज्या सर्गींच्या जेवणाक बसय. आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबार्थाच्या बुजवण्यान आनी सासणीक जिविताच्या भरवशान आमकां धैर्य दी. सर आमची मागणी कष्ट बेजार आयकंत ह्या घडी आमी भक्ती ती सर्गीच्या बापा भेटोवन आदार मागया आनी म्हणया आमचे बापा तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळें दिवं नाका. सरेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या साकणी मेरीची काकूट कर. आपल्या करण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी खुशी पाळूंक तिका मौन आसलें. खऱ्या बावरतान हांगा तिका बावरत्या थंय एकवटायली तेच परी तुज्या काकुतीन सर्गी देवदूतां वरांत तिका स्वागत म्हणूं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. देवा तूं भक्ती भरीत मागण्याक कान दिताय. आज हांगासर निकेपच्या ह्या आमच्या साकरणेक मेरीक विसलेल्या सांगाता सर्गींच्या राजांत सुखांत वांटोवंक लाभय क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. सस्तोसा विशय सरेस्परा तिका लाभय. Amen.
सर्विस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक येयात अज्ञाताच्या स्वागती परमेश्वरा अधीन तो करात सासनाचो विशेव सर्वेस्परा ताका लाभय आनी निरंतर प्रकाश ताचेर फांकय देवाच्या भाग्यवंतानो ताच्या आधाराक येयात सर्वेस्पराच्या दूतानो ताका मेळूंक